पेडण्या म्हालान आशिल्ल्या चिरांच्या खणीक लागून खुबशा लोकांनी आपलो जीव वगडायला। ह्या चिरांच्या खणीन पावसाच्या दिसांनी उदक तुंबून उरता। उदक भरला ते पळोवन तरणाटे भुरगे उदकान पेंवपाक वयताले। आतां मेरेन ह्या तुंबून भरिल्ल्या उदकान पेंवपाक गेल्ल्या 12 तरणाट्यांक भुरग्यांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। आतां लोकांच्या मनान भंय निर्माण जाला। तशेंच ह्या खणींनी भरिल्ल्या उदकान रानटी जनावरां आडकून उरल्यात, तांचो जीव वचूं शकता। ह्या सगळ्याचेर सरकारान लक्ष घालचें, तशेंच संबंधीत प्रशासनान अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी विनवणी थळाव्या लोकांनी केल्या। मनीस ना जाल्यार एनिमल्स बी पडा शकता, गोरवां पडा शकता, म्हशी पडा शकता, सशे पडा शकता, हरण पडा शकता, कोणूय पडा शकता। तेन्ना ही सील जावपाक जाय आसली अशी आमची इच्छा आसा आणि अजूनय सील जावना तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आणि WRDन हेतून लक्ष घालपाक जाय। माध्यमांतून आमी अपील करता पेडणे डेप्युटी कलेक्टर जे नवीनूच आसात तांकां आणि WRD पेडण्याच्या की तेंच्यांनी हो जो हे जाल्लो इन्स्पेक्शन जाल्लो सर्वे करपाक तो बेगीन लॅटरायट स्टोन क्वेरी कशी तरी सील करून घेवपाक जाय आणि सगळ्यांक सेफ्टी दिवपाचें। बायोडायवर्सिटीचो विचार जावपाक जाय एनिमल्सांचो।